प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवूत आग्नेलाच्या 8व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. मानेवूत आग्नेलान खोल दैवीक अणभवांतल्यान आनी तोरेच्या लोकां बरोबर चलून शांतीचे दिरादीक गोवाय तयार केले. हो 8व्या नोवेनाचो विशय. अनितीन, हिंसा, भ्रष्टाचारान, वेगळोचारान, पिडेन असल्या तोरेकवार वायटाच्या भारान चेपलोल्या लोकांचो आमी आयज खेरीत उगडास करता. जेजून दुबल्या धाकट्याचो आनी समाजाचे देगेक आशिल्ल्याचो खेरीत हुस्को धरून ह्या तोरेकवार परिस्थितीचेर ताणें निशेध मारलो आनी देवा दयाळाचो उपकार जालो. हें जेजूचें मिसांव पवित्र सोबेन आपलें केलां आनी दिरान तें फुडें व्हेलां. वेगवेगळ्या धर्मां मदें संवाद करून शांतीची आनी उदरगतीची पावलां मारून शांतीचे मिशनार जावंक फुडें सरुया. तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इतेसावा हे पुरी. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मारिया तोमास डायस सांताक्रूज थावन. एलोसिया गोन्साल्वीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता झेवियर आनी अनिता गोन्साल्वीस गोवा वेल्या. भुरग्यांचें देणें मागता रेज आनी एवकी डिसोजा आजोसी. जॉय तावारीस हाच्या 21व्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद तशेंच बरी नोकरी मागता जुलियो आनी मारिया तावारीस चिकालीम. फामिलीक बरी भलायकी मागता एलेक्झेंड्रिना पेरेरा गोवा वेल्या. फामिलीक बरी भलायकी मागता इजाबेल आनी एलेक्स फेर्नांडीस चिकाली थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता मेलिसिया फेर्नांडीस चिकाली थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता वेलेन्सिया डिसोजा सिरी धांव. लेस्टर रेमेडियस हाका पेकोणी फावो जावंक आनी बरो रिपोर्ट मेळूंक मागता आलिशा फेर्नांडीस कांदोलीम थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता सांताना डिसोजा आजोसी. एरिकीट डायस हाका बरी भलायकी मागता एमिलिया डायस सांताक्रूज. फामिलीक बरी भलायकी मागता कितेरिया कार्वालो चिकालीम. सगळीं आमी उबी रावन सुरवातेचें गीत गावया. Spora eklias teva, sasna romantuka. Sorbe spora eklias teva, sasna romantuka. Tu povorto, tu podvidar, tu ci moj mal, sogliak fanta, tu povorto. Tu podvidar, tu ci moj mal sogliak fanta. Sorbe spora eklias teva, sasna romantuka. Sorbe spora eklias teva, sasna romantuka. Moro pritu ako sousar, sogli rocna, tuđic teba, moro pridu. Ako sousar, sogli rocna, tuđic teba. Sorbe spora ekliac teba, sasna romantuka. Sorbe spora ekliac teba, sasna romantuka. Tu
मोगान आमकां सांबाळ तुज्या बोडान सोदोर दवरता तुज्या मोगान आमकां सांबाळ. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मानवंत आग्नेलाच्या 97वी पुण्यतिथी तयारेच्या 8व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात सगल्यांक तुमकां येवकार. आयचो मुख्य विशय मानवंत आग्नेलान खोल देवीक अनुभवांतल्यान आनी तरेतरेचे लोकां बरोबर चलून शांतीचे धिरादीक गोवाय तयार केले. अनितीन, हिंसा, भ्रष्टाचारान, वेगळोचारान, पिडेन असल्या तरेकवार वायटाच्या बारान चेपलोल्या पासत गरज पडल्यार आपलो जीव लेगीत दिवप्यांचो आमी आयज खेरीत उगडास करता. जेजून दुबळ्या धाकट्यांचो आनी समाजाचे देगेक आशिल्ल्यांचो खेरीत हुस्को धरून ह्या तरेकवार परिस्थितीचेर ताणें निशेध मारलो आनी देवा दयाळायेचो उपकार जालो. हें जेजूचें मिसांव पवित्र सोबेन आनी कांय काळजीदार भावा भयणींनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना आपलें केलां आनी धिरान तें फुडें व्हेलां. वेगवेगळ्या धर्मां मदें संवाद करून शांतीची आनी उदरगतीची पावलां मारून आनी हेर डायसिसीच्या धर्मीक आनी समाजीक कार्यांनी मिसळ जावन शांतीचे मिशनार जावंक आमी फुडें सरूंक बापाची कृपा ह्या मिसा भेटेंत मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, देव आमचे सोवे आनी आमा सोमेस्ता मदें शांती करूंक आशेता आनी आवडेता हें आमी समजून घेवया आनी आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत शांती वसूंक आमी मागुया. तेच परी आमी शांतीचे गोवाय जावंक आमी वावरुया. आनी हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना मानेवंत आग्नेलाक पवित्र सोबेन बेगीनूच भाग्यवंत म्हूण परगटूंक खतखत्यान आमी मागुया. आनी ही मिसाची भेट फावो ते परी सोमरोमचे खातीर आमची काळजां आमी तयार करुया. आमी केल्ल्यो चुकींचो आमी उगडास करून देवा लागीं बोगसणे मागुया. पातकांचे दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत वागेवन ती सदांच सांकवार मरी सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. Krista काकलूत कर, Krista काकलूत कर, Krista काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. थोडोच वेळ ओगी रावन आमची हितेसांवां, आमची खोंती आनी हुस्के, आमच्यो गरजो आमी उगडास करून बापाक आमी ती उबारुया. प्रार्थुया. शांतीच्या देवा, तूंच शांती. विवादी काळीज तुका ओळखूंक शकना
आनी रागिश्ट मनान तुका घेवंक जागो ना. देखून शांतीन चलतल्यांची पावलां शांतीच्या मार्गार थिरावन चलय आनी जांची काळजां दोशी जाल्यांत तांकां एकामेकाक भोगसूंक आनी ओकमान विसरून शांतीच्या एकवटांत जियोंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. बाबा भयणीनो, 3 म्हयन्या उपरांत आलेसांद्रेतावन आयलोल्या आनी त्या जुव्यार हिवाचो काल साल्लोल्या एका तारवार आमी चडल्या. जोवले देव ही तांची खणां आसली. आमी सिराकुसाक तोडीक लागल्या आनी 3 दीस थंय रावल्या. उपरांत तोडी येवशिल्ल्यान वचूंक आमी रेजुमाक पावल्या. एका दिसा उपरांत दक्षिणेचें वारें मारलें आनी दुसऱ्या दिसा आमी पुतियोसलिसाक पावल्या. हांगा आमकां कांय भाव भयण मेळ्ळीं आनी तांचे मदें 7 दीस रावून आमकां खुशालकाय भोगली आनी शेकी आमी रोमाक पावल्या. थंय भावा भयणींक आमची खबर मेळ्ळी तेन्ना आपुसाच्या बाजारांत आनी 3 गाडयां लागीं ती आमकां मेळूंक आयली. तांकां पळोवन पावलून देवाक आर्गां दिली आनी धीर घेतलो. आमी रोमांक पावतोच एका खाजगी घरांत रावूंक पावलूक रोजां मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 2 आख्खी वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येताली तांकांय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडखळ नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सोम्याचे जो क्रिस्ता वरवीं शिकवण दितालो. देवाचे उतरे. आमचो जबाब जातलो. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपले बरेपण फांकयलें. म्हणुया, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपले बरेपण फांकयलें. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवे गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचोरिया उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोईत व्हरूंक सोडवण दिली. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपले बरेपण फांकयलें. इस्रायलाचे कुलेताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोरवण परगटली. राष्ट्राच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपले बरेपण फांकयलें. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेन घणघणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपले बरेपण फांकयलें. किनोरे हातान दोन वेगवेगळी वाजंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची टणटणीत वाखाणणी कर. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपले बरेपण फांकयलें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui. आमी तुका वाखाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी वळखून घेता. धर्मदूताचो मैमेवोन जोमो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा. Sui
sorbes porak sui, sui sorbes porak sui sui, sui sorbes porak sui, sui sorbes porak sui sui. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका आसूं. लोकांची उरपोजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशीं आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब ती सुभागी, स्वर्गीचे राज तांचे. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्थाय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, स्वर्गीचे राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचे आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, 2016 वर्सा म्हजें ऑर्डिनेशन जातोच म्हाका अंडमान आनी निकोबार ह्या जुंव्यार वावर करूंक संदी मेळ्ळी. आनी अंडमान आनी निकोबार ह्या जुंव्यार जी पोर्ट ब्लेर डायसीस आसा, हे दियोसेसींत वेलंकनी सायबिणीची श्रायन हो धर्मीक स्थळ आसा. आनी हे दियोसेसींत अशी एक परंपरा आसा. दर वर्सा ऑगस्टाचे 15 आसुसांव सायबिणीच्या फेस्ता दीस ह्या धर्म प्रांतांची क्रिस्ती भाव भयणां लांब यात्रा करून ह्या धर्मीक स्थळाचेर एकठांय जातात. दिसभर ही परब मिसाची भेट समोरुमतात. ही परब जाता आनी ही परंपरा पाडून एका वर्सा आमी आमची फिरगोस जंय हांव वावुरतालो, आमची फिरगोसकारां ही यात्रा करून ह्या धर्मीक स्थळाचेर आमी गेलीं. आनी ही यात्रा करतना हे यात्रेंत आमचे जायते तरणाटे हॉस्टेलाचे भुरगे वांटो घेताले. आनी ही यात्रा करतना ते व्हडल्यान गायनां करून, व्हडल्यान नारे मारून ते भाग घेताले. आयकूंक बरें दिसतालें. येसू राजा की जय, माता मरियम की जय, येसू राजा हमारा राजा, शांती का राजा, असले व्हडले बरे नारे व्हडल्यान ते मारताले. आनी ही यात्रा करतना अशें घडलें, वाटेर एक हिंदू भावा भयणांचें एक देवूळ आसलें आनी त्या दिसा तांची परब आसली. व्हडल्यान म्युजीक तांणी घातलेली आनी जायती आमची हिंदू भावा भयणां तांच्या ह्या देवळा भोंवतणी एकठांय जाल्लीं. आनी आमची यात्रा जेन्ना ह्या देवळा कडेन पावली, आमचे तरणाटे उचांबळ जाले आनी तांचो व्हडलो बोवाड, तांचो व्हडलो आवाज जाला म्हणून आमी तांचे करून व्हडल्यान बोबाव मारया म्हणून आवाज करया, नारे मारया म्हणून तांचें मन जालें आनी आनिकूय व्हडल्यान ते नारे मारूंक लागले. आनी आमचे जे कॅटेकिस्ट आनी प्रचार आसले ते तांकां आनीक उर्बा दिवंक लागले. और जोर से, आमी व्हडल्यान बोबाव करया, आमी तांकां दाखोवया
हम उनको दिखाएंगे, हम भी आवाज कर सकते हैं, असले तांचे मन जाले. परिस्थिती गंभीर जायत वेताली, सिट्युएशन बरें नासलें हें आमी पळयलें आनी आमच्या तरणाट्यांक आमी ओगी केले आनी तांकां सांगलें हे तांचें देवूळ पास जायसर तुमी आतां ओगीच रावात, तुमी कांयच आवाज करिनाकात, ओगेपणान हो वेळ सारात हें आमी तांकां सांगलें. आनी उपरांत आमचे ह्या फुडारी जे आसले, प्रचार आसले, तांकांय आमी शिटकावणी दिली, तांकांय आमी समजायलें. तांकां दिसतालें की ते आवाज करतात, ते बोवाळ करतात, आमी तांचेकीन आनीक व्हडल्यान बोवाळ केलो जाल्यार आमी जैतिवंत जातले, आमी जिखतले, आमचो देव ओदीक पावरफूल, ओदीक बळवंत म्हूण आमी दाखोवन दितले अशें तांचें मन जालें. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी व्हडल्यान बोवाळ केलो म्हणून आमचें जैत जायना, पूण आमी जेन्ना जेजून शिकयल्ल्या शांतीच्या, सोंसणीकायेच्या, समजीकायेच्या, संवादाच्या मार्गार आमी जेन्ना चलता तातूंत आमचें जैत आसा हें आमी तांकां सांगलें. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमची गोत अशीच जाता, कोण बोवाळ करता आनी आमकां दिसता आमी रिटेलिएट करता, आमच्या विरोध करतल्यांचो आमी आनीक व्हडल्यान बोबाव करता आनी आमकां दिसता आमी व्हडल्यान बोबाव केलो जाल्यार आमचो प्रश्न सुटावे जातले वो आमी जैत मेळून घेतले. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी रिटेलिएट करून आनीक व्हडल्यान बोबाव करतात तेन्ना आमची परिस्थिती आनिकूय बिगडटा, शांती आनिकूय बिगडटा. फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमच्या गोंयच्या सायबाचो कोणें जेन्ना अपमान केलो तेन्ना आमी सगळीं दुखवलीं, आमी जायतीं उचांबळ जाली, जायतीं आमची भाव भयणां रस्त्यार आयलीं ताचेर निशेध मारूंक, आमी रागान भरलीं. मोगाच्या भाव भयणीनो, निशेध मारप गरजेचें, पूण निशेध मारता आसतना आमचें क्रिस्तांवपण, आमची क्रिस्ती तत्वां आमी विसरूंक फावना. आनी कसलीं तत्वां? संवाद करून घेवपाची, समजीकायेची, सोंसणीकायेची, भोगसण्याची तत्वां. जेजून आमकां सांगलां, शिकोवन दिल्या, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. जाल्यार आमच्या दुस्मानाचोय मोग करूंक आमी शिकूंक जाय. गोंयच्या साहेबाचो अपमान करतल्याक जायत्या जाणांनी आमी शिरापलो आसतलो, ताका आमी वायट मागून घेतलें. सोशल मिडियाचेर तुमी चोयलां आसतलें, ताका जायतीं वायट उतरां आमी दिलीं. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां ही तिडोक वो राग येयल्लो आसतना कितल्या जाणांनी आमी ह्या मनशां पासत मागले काय, दोनया देवा ताका बोगोस, ताका जाणवाय दी, ताका समजीकाय दी, सोंसणीकाय दी, ताका आमचे भावार्थाचे गूट समजूंक ताका करपा दी, असले आमी कितल्या जाणांनी मागणें केलें काय. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां आमच्या दुस्मानां पासत मागूंक, तांकां बरें मागूंक, तांकां आशिर्वादांत भरूंक जेजू आमकां आपयता. आमी क्रिस्तांव कशीं आमी दुसऱ्यांक बेसांवांनी आशिर्वादान भरूंक जाय, शिरापूंक केन्नाच फावना. जेजूनय आपल्या दुस्मानांक बोगशिले, आपल्याक वायट करतल्यांक ताणें म्हटलें, सायबा तांकां बोगोस, ते कितें करतात तें नकळत. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, असलेंच आमचें जिवीत जावंक, सोंसणीकायेचें, समजीकायेचें, शांतीचें जिवीत जावंक आयचो सेवाधर्मीक विशय आमकां उगडास करता. आयचो विशय मानेवंत आग्नेलान खोल देवीक अनुभवांतल्यान आनी तरेतरेच्या लोकां बरोबर चलून शांतीचे दिरादीक गोवाय तयार केले. मोगाच्या भाव भयणीनो, मानेवंत आग्नेलान जरी तर शांतीचे गोवाय तयार केले जाल्यार पयले सुवातेर तोच शांतीचो गोवाय जालो. ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू शांतीचो राजा, ही इज अ किंग ऑफ पीस आमी म्हणटा. आनी तो कित्याक? जेजू ह्या संवसारांत येवंक एकूच कारण आसलें, आमकां सोडोवच्याक. देवा आनी आमचे मदें जो संबंद तुटलेलो तो संबंद नवो करूंक, नवसरूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. आनी हे मिसांव आपले पाळटना जेजू आपुणूच एक बोली जालो, आपणेनूच कोश सोंसले आनी मेलो. आमचे पासत आपल्याच जिविताचें बलिदान ताणें भेटयलें. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें जिवीत आनी जेजूचें मिसांवाचो आटाप आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा.
जंय आमी भागियां विशीं आयकता. जेजू आमच्या मुखार ही भागियां द बिएटिट्यूड्स दवरता. भागियां ऑर बिएटिट्यूड्स म्हणल्यार ब्लेसिंग्स, हो आशिर्वाद, हो बेसांवां. आनी जुदेव लोकांची अशें चिंतप आसलें, ते समजताले जरी तर तूं गिरेस तुज्या जिवितांत जायती गिरेस्तकाय आसा, वो तुका कसलेंच प्रॉब्लम ना, तुका जायती पदवी आसा, तुज्या जिवितांत सगळें बरें आसा, जाल्यार तूं सुभागी, तुका देवान आशिर्वादान बोल्ला, देवाचो आशिर्वाद तुजेर आसा अशें ते चिंतताले. आनी जरी तर तूं पिडेक सांपडला, कश्टवता, अनितीक सांपडला, तुका दुर्बळकायेक सांपडला, जाल्यार देव तुजे सोरशिलो पयस आसा, देव तुजेर रागार आसा, देवाचें बेसांव तुजेर ना अशें ते चिंतताले. आनी जेजू ह्या भाग्यां वरवीं, आपले शिकोवणे वरवीं दुर्बळां सोवें, कश्टवतल्या सोवें, अनीत भोगतल्या सोवें खेरीत आपलो मोग जेजू दाखयता. देव तुमचे सांगता आसा, तुमी जी दुर्बळकायेक सांपडल्यान तुमी सुभागी, रुदोंत करतात ती सुभागी, तुमी दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, हें अशें जेजू आमकां सांगता. आनी जेजूचें जिवीत हेंच जालें. जेजू गिरेस्त आसलो कित्याक तो देवाचो पूत, पूण आपलें शिवासन सोडून, स्वर्गा राज्यार आपलें शिवासन सोडून जेजू ह्या संवसारांत आयलो, दुबळो मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो, कोस सोंसले, ताणें कोस सोसूंक नजो आसले, पूण ताणें कोस सोंसले आनी आमचे खातीर तो मेलो, शांती करूंक तो वावुरलो. हें भाग्या मदें एक भाग्य आमकां मेवता. शांती करूंक वावुरता ती सुभागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटलीं. जेजू देवाचो पूत शांती करूंक वावुरलो, जाल्यार आमकांय आयज होच उलो, शांती करूंक आमी दिसा दिसपोटी वावरूंक. शांती आमच्या काळजांत, शांती आमच्या कुटुंबांत, शांती आमच्या समाजांत, शांती आमच्या देशांत, आमच्या संवसारांत आमी करूंक वावरूंक आयज आमकां जेजूचो उलो. हेंच आमचें जिवीत जावंक आयज आमी आमकां कृपा मागुया. आयज मानेवंत आग्नेलाच्या पांयाशी ह्या जाग्यार आमी एकठावल्यान, आनी मानेवंत आग्नेल एक शांतीचो मनीस जेन्ना पातकान पडटा तेन्ना ताच्या जिविताची, ताच्या अंतस्करणाची शांती बिगडटा हें मानेवंत आग्नेल समजलो. आनी देखूनच तो कुमसारान बसून, कुमसोदरीन बसून आपले पोरजेची कुमसारां आयकतालो, तांची पातकां बोगशितालो, देवाचे बोगसणे तांकां दितालो आनी तांच्या काळजान शांती घडोवन हाडटालो. अशें बरयलोलें आसा की मानेवंत आग्नेलाक खंय एक दीस एक फिरगोजेन नोवेनांक आपयलो. ते फिरगोजेन फूट पडलेली, दोन जोमे मदें फूट पडलेली. आनी मानेवंत आग्नेल दुयेंत आसलो, पूण आपल्या वडसोर वडिलाक फादर लुसियोच्या उतराक पाळो दिवन हें मिसांव पाळूंक तो गेलो. आनी कांय दीस शर्माव केल्या उपरांत प्रवचनांतल्यान तांचें जिवीत बदलूंक तो वावुरलो. तांचे मदें एकवट शांती घडोवन हाडूंक ताणें जायती शिकवण तांकां दिली. पूण हाचो कांयच असर फिरगोजकारां मदें पडूंक ना. एक दीस ताणें कुमसारांक सगल्या दादल्यांक आपयले, पूण थोडे दादले ह्या कुमसाराक आयले खंय. आनी मानेवंत आग्नेल निराशी जालो. आनी आखरेक पावता आसतना एक दीस आपल्या प्रवचनांतल्यान ताणें तांकां सांगलें, हांव दुखवलां, हांव निराशी जाला, ज्या मिसावाक हांव आयलोलो तुमचे मदें शांती करूंक, म्हाका सुफोडाय मेळोंक ना, तुमचे मदें शांती मेळून येवंक ना. आनी हांव आतां परतून पिलार वचूंक सोदतां, म्हजें मिसांव अदेंच सांडून हांव वचूंक सोदतां, हें ताणें तांकां सांगलें. आनी ताची उतरां आयकून लोक दुखवलो. तांणी ताची शिकवण, ताची प्रवचन, ताणें जी शिकवण दिल्ली ती मानून घेतली आनी आपल्या मदें शांती करून घेतली. हे फिरगोजेन एकवट घडून आयलो. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, मानेवंत आग्नेल शांतीचो मनीस आनी शांतीचो दूत. आयज पासून ताचे आसणे ह्या जाग्यार आसा. आनी देखूनच आमी जी उचांबळ जाता, आमच्या कुटुंबान जियेताना, समाजान जियेताना आमी खोती हुस्के काडटा, आमच्या जिवितान शांती ना. पूण ह्या दोंगरार जेन्ना आमी येता, पाद आग्नेलाच्या पांयार आमी पडटा, आमच्या काळजाक सूज जाता, आमकां शांती मेवता. ह्या जाग्यार येवन आमी शांती
आमी अनुभवता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाचे बेसांव ह्या जाग्यार आसा देखूनच आमी हे बेसांव आमचेर मागूंक आमी ह्या जाग्यार येता जाल्यार मानेवंत आग्नेल शांतीचो मनीस आनी आमच्या काळजांत शांती हाडूंक तो आमचे पासत विणवणी करता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आयज आमी हीच शिकवण घेवया शांतीची मनशां आमी जावया पयले सुवातेर आमच्या काळजांत शांती आसुनी आमी पातकान पडटा आमी असोक्त मनीस आनी पातकान पडटा तेन्ना आमचे अंतस्कोण आमकां खाता आमच्या काळजांत शांती आसना जाल्यार आमी कुमसार करून बरें कुमसार करून आमच्या जिवितांत शांती हाडूंक आमी प्रयत्न करुया दुसरे सुवातेर आमचे संबंद न्हवसुरया जायते फावटी आमी खुशाल आसना शांती आसना कित्याक जायत घडयेक एकामेकाचो राग तिडोक वायट आमी आमच्या काळजांत बाळगून दवरला आमी घेवन बसल्या ते आमी विसरोया आमचे संबंद आमी न्हवसुरुया एकामेकाक भोगसुया शांती करूंक आमकां दोनूच उपाय आसात एक म्हणटा ते बोगसणे आनी दुसरें म्हणटा तें संवाद करप भासाभास करप जेन्ना आमकां राग येता जेन्ना आमची संबंद तुट्टा आमी उलयनासतना रावता आमचे मदें भासाभास जायना आनी जेन्ना भासाभास जायना उलोवप जावना तेन्ना आमची दुस्मानकाय वाडत वेता शांती आमच्या काळजांत आनी कुटुंबांत आनी समुदायांत आसना जाल्यार भासाभास करप संवाद करप डायलॉगा वरवीं आमचे प्रश्न सुटावे करप हें गरजेचें जाल्यार हें बोगसणें आनी संवाद आमच्या जिवितांत सदांच आसून दी आनी ह्या समाजांत जियेताना दुमाळो पिडापीड वायट सदांच आसतलें ह्या वायटाक ह्या दुमाळ्याक फुडो करतना आमी क्रिस्ती तत्वां आमी आपणावया शांतीची मनशां जावया बोगसणें समजिकाय सोंसणिकाय आमकां मागून घेवया जाल्यार जेजू भाशेन आनी मानेवंत आग्नेला भाशेन शांतीची मनशां जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमी खेरीतपणी मागुया सगळीं आमी उबी रावून आमच्यो गरजो पवित्र सभेच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक क्रिस्ती भावार्थाची तत्वां शिकयतना जिवितांत येतोल्या आटे विटे आनी अन्यायांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी बोरवाश्यान बोललेली मनशां जावंक शिकयल्या पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची चेडवां ओ बायलांक समाजांत फावो तो मान आनी रेस्पेद दिवंक आनी तांचेर आड जातोले अत्याचार पयस करूंक दर एका मनशान प्रयत्न केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची दोंदे चलयतल्यांनी आनी कोचेरींनी वावुरतल्यांनी आपल्या आताखाल वावुरतल्यांक मानान लेखूंक आनी तांकां फावो ती मजुरी दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची ह्युमन रायट्स आनी तोरेचो समाजीक वावर करतल्यांनी आमच्या भावा भयणांक सरकारान आनी तशेंच आमी सोमेस्तांनी आमचो तेंको दिवंक समाजांत बरेपण हाडूंक वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची
स्वर्गींच्या बापा, आमी आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान दोयेन तूं ती आयकून घे आनी आमी तूं दिता ती शांती आमच्या काळजांत अनुभवूंक आनी ही शांती एकामेकाक सवें वांटूंक आमकां तुजे कृपेन भर. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Bagintia fula modi ranatlia zada modi kuditlia gatu modi ismora sodle Jesucia काळजा सोवे भेटोयता काळीजमोचे Jesucia काळजा सोवे भेटोयता काळीजमोचे Jesucia काळजा सोवे भेटोयता काळीजमोचे Jesucia काळजा सोवे भेटोयता काळीजमोचे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, तुजो पूत आमची शांती. ताणें आपल्या रोगतान आमचो द्वेस काडून उडयलो म्हूण उगडास कर. आमचे दोळडीर आनी निर्भाग पळे. मनशांचो तूं मोग करताय तर तुज्या पुताच्या ह्या बलिदाना वरवीं आमकां शांती आनी स्वस्ती दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय बाथाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Dorbaranzo सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसून सर्वेस्पराचे नावी येता ताका उत्सर्गी तुका सोयसून. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गावून आमी भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनरुज्जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंगडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गोंगडी बापा आनी सगळे यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन तूं धर्म दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां काडलें पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
सोबून जावचो मोज मोजू आवडू Cielo, 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 जेसू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेसूक दिन वाचुया ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत जिवंक ताचीच गोठाय मागुया प्रार्थुया भोव दयाळ बापा मनशांच्या काळजाक गोटाय दिता त्या उंड्यान आमी दादोशी जाल्याव झुजाचे हाल आनी निसंतण आमचे तावन पयस कर आनी तुजे मोगाचे आनी नितीचे कायदे तिरायेन पाडूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बसूया आनीक एक फावट इश्टनो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार तुमच्या येण्या वरवीं देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी मानियोंत आग्नेलाच्या फेस्ताच्या दिसाक तुमी किरीत इंतेसांवां दिवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवची कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आसा आमची मागणी इश्टनो दर एका कुटुंबांत एक तरी व्हरात देवाचें उतर वाचात आनी देवाच्या उतरांतल्यान वाडात आमच्या पिलाचे भुरगे जे पाद्री जावंक सोदतात तांकां तुमी आदार दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवची आयज सकाळीं 9 ते 12 वरां पर्यंत ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत आसतले फकत 18 ते 60 वर्सांची पिरायेच्यान हें दिवंक जाता आनी रोगो दिवचे आदीं बरो नस्तो करून आयल्यार अदीक बरें तुजें रक्तदान जातलें तुज्या गरजेवंतांक देणें रक्ताचें दान म्हणल्यार गरजेवंतांक जिवीत म्हणटूच तुमी फुडें सोदतलीं म्हणून आमी आशेवन रावता हे वर्साक आमी सेमिनारीच्या हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा आनी तातूंत आमी किरीत भशेन पिलार संस्था जुंय जुंय वावुरता त्या त्या जाग्यावेल्यो वस्तू तांची संस्कृताय तांची परंपरा हाडून थंय घातलेली आसा आमची मागणी तुमी वचून तें एक्झिबिशन पळोवचें वावराड्याचो इश्ट आनीक फादर आग्नेलस कॉल हाचेर कितें भशेन मिसावांचो वावर पवित्र सभेची गजाल तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी छापून हाडटात आमी मागता इश्टानो सबस्क्रायब करून तुमी तुमच्या घरांत व्हरची नोव्हेंबराचे 20 तारखेर मानियोंत आग्नेलाच्या दिसाक सांजे 7 वाजता फादर आग्नेलोस कॉलाच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर म्हूण फ्री तियात्र आसतलो तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो वो फुलांचो वो दुसरो कोच दिवंक खुशी आसा जाल्यार येवन ऑफिसान दिवचो मोगाड इश्टनो देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना जितलो आमचो भावार्थ तितलेंच आमकां बरेंपण आयज ज्वेला स्वारीस थाना बॉम्बे थान अशें सांगूंक लायता हांव आनी म्हजो घोव वर्सभर भुरग्यांक जल्माक हाडूंक प्रयत्न करतालीं भुरगें जायनासलें म्हूण दोतोरान एक टेस्ट करूंक लायलें 2023 वर्साक ओतुंबरांत हें टेस्ट केल्या उपरांत गमून आयलें की म्हजे दोनूय फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाल्यात घरा वचून आमी खूब रोडलीं आनी मागलें देवाशी आमकां एक उपाय दाखय म्हूण दिवाळेच्या म्हयन्यांत
म्हज्या एका माशेरान सांगलें पिलार मानियोत आग्नेलाच्या नव्यान चलता जायत्यांक थंयसर मागलेले उपकार मेळटा काळजांत बोरमोसो धरून आमी पिलार वचून एक नवेन केलें आनी मुंबय परतलीं मुंबय आयले उपरांत रोखडेंच प्रेग्नन्सी टेस्ट केलें पूण तें नेगेटीव आयलें जननाचे पयलीं 2004 वर्साक सकाळीं आनीक एक पावट हांवें प्रेग्नन्सी टेस्ट केलें टेस्ट केल्या उपरांत हांवें पयलें एक तांबडी लायन आयली म्हाका दिसलें परत नेगेटीव आयला म्हूण म्हजे दोळ्यांनी दुखां भरलीं पूण हांवें दोळे पुसून टेस्ट कीट परत हातान घेतल्यार 2 पोरजोळी तांबड्यो लायन देखल्यो खुशालकायेन हांवें गोरकाराशी वचून ताका सांगलें आमी तुयचेतूय देवाक आनी मानियोत आग्नेलाक दिनवासलो गोरबेसपणाच्या बेसार आसतना जायत्यो आडकोळ्यो आयल्यो पूण हांवें आनी म्हज्या गोरकारान बावार्थ सोडूंक ना ऑगस्टाचे 30 तारखेर ह्या वर्साक नॉर्मल डिलिव्हरींतल्यान म्हाका एक बाबा जल्मांत आयलो आमी आनी आमच्यो फामिल्यो कितल्यो खुशाल जाल्यो ह्या दिवाळ्याच्या दिसांनी आमी परत गोंया आयलीं आमच्या बापाक मानियोत आग्नेलाच्या पांयाशी दवरलो ताचे उद्देशी आमकां ही मिलाग्र फावो जाल्या म्हणून हांव देवाक दिन वाचतां आनी मानियोत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळूंक मागता हो इश्टानो बावार्थान केलेले मागणे आनी बावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता तुका कोश्ट आसा दूख आसा प्रश्न आसा दुयेंसां आसात भियेनाका तुजो बावार्थ जागोय आनी ह्याच बावार्थान हे वेळार तुजी इंतेसावा मानियोत आग्नेलाच्या मजतीन देवा बापाच्या हातान घाल आनी तुजे पासत मागतना इश्टानो जायते जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलां तांचोय उगडास करुया ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानियोत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागतात तर इश्टानो ही सगळीं इंतेसावां एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावून मानियोत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया उपकार मेळूंक मागणी सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओर्चोर्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता तशें जाता मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान उबार एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता मानियोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे अगणित काकुतीच्या देवा सोड पडपडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता वळा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेला सांताचो मान फावो कोर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या जेजू ख्रिस्ताचे नावी आमेन आमचे किरीत मागणे आठाच्या मिसाक आयलोल्या लोकांक मातशे भायल्यानूच रावची ह्या मिसाच्या लोकांक पयलो भायर सरून दी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान शांतीचे गवाय जावंक तुमकां धाडटा Rosnara sorga sonsaracia Gordoya Baba Moga
Acertau la liu tuji polza, altarach barbara nela, borvashan cortau orda, bagoi deva karza chita, Pausaglia tuja burgia, viaskari sorga raja, borvasha gordau orda, bagoi deva karza jita, Pausaglia tuja burgia, viaskari sorga